आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. देव बरें करूं. तरणाट्यांचे मुद्दे घेऊन जशी कॉक्रोच जनता पार्टी ही चळवळ मुखार आयल्या तशीच 2017 गोंय राखपाच्या हावेसान रेव्होल्युशनरी गोवन्स NGOची सुरवात जाल्ली. मनोज परब ताचें नेतृत्व करतालो. वेगवेगळे मुद्दे घेऊन RGPन लोकांची मनां जिखली. मुखार RGP एक राजकीय पक्ष जालो. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांनी तांकां उखलून धरले. RGPचो फुडारी विरेश बोरकार सांत अंद्रेचो आमदार जालो. थंयच्यान खंय RGPत अंतर्गत राजकारण सुरू जालें. हो पॉलिटिकल प्रोसेस चालू जाता जाता आमकां कळोकूच ना की हे जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिकल वेन फुडें वयता म्हणून. आनी पर्यंत 2022 इलेक्शन पर्यंत केन्नाच कसलो फिल्टर लागना, कसलेच कॅल्क्युलेशन करूंक ना आनी विदावट एनी फियर हे रेव्होल्युशन आमी आनी ते इलेक्शनूय कंटेस्ट केल्लें. आयज खंय तरी जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें तें आयज जर आमी पळयत जाल्यार इंटरनल पॉलिटिक्स जे आमी केन्ना चिंतूंक नासलें आमच्या पार्टी भितर जातली म्हणून, हे रेव्होल्युशना भितर जातलें म्हणून इंटरनल पॉलिटिक्स चालू जालें. एज अ प्रेसिडंट हांव हें सगळें कंट्रोल करपाक खंय तरी फेल जालो. तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. देव बरें करूं. हो निर्णय घेताना मनोज भावनीक जावप स्वाभाविक. मनोजान अजून अधिकृत राजीनामा दिवंक ना म्हणून पक्षाचो ट्रेजरर अजय खोलकार सांगता. अजून तरी ऑफिशियल आमकां रेजिग्नेशन दिवंक ना. मातशें डिस्कशन आसलें तेन्ना आमी तुमकां सांगता. मनोजान आमचे कडेन डिस्कस केला, ऑफिस बॅलन्स डिस्कस केला आनी तेणी सांगला आमकां की तो रिजायन करता म्हणून. मात तेणी ऑफिशियली अजून दिवंक ना. सो आतां ती प्रोसेस आमी चालू करतले आनी मागीर जे आमचे डिसिजन कितें आनी कित्याक लागून हें जालां सगळें ते मिटींग घेवन आमी मनोजान आपलो मार्ग मेकळो केलो. तरी RGPचेर विश्वास दवरिल्ल्या शेकड्यांनी गोंयकारांक RGPच्या फुडाराचो प्रस्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.